नमस्कार. खबरांचे खोबरे ह्या मजेशीर बुलेटिनात येवकार. सविस्तर खोबरेकाच्या आधी फोडणी विस्तारात. राज्यात नव्या पक्षांचे आगमन, नव्या काँग्रेस पक्षासहित फ्लेमिंगो पक्षांचे दर्शन. राज्यात 2 काँग्रेस पार्टींचो बोवाळ, केशी सोडवपाक आयलो केसी वेणुगोपाळ. माहेरी परतली प्रतिमाची गाडी, नेसली काँग्रेसीची साडी. रक्ताच्या जाग्यार एसिड म्हणीत प्रतिमाचो भाजपाचेर हल्लो, हेल्थ पॅरामिटर चॅक करपाचो प्रतिमाक पार्सेकाराचो सल्लो. म्हजे घर आनी म्हजे फ्लॅटा उपरांत म्हज्या बंगल्याची शक्यताय, विरेशाच्या बंगल्या वयल्यान क्रांतिकाऱ्यांक मेळटली काय थाकाय. पेट्रोल करपाक वापरले सरकारान ऊस, गाडयांक लागले म्होवामूस. भविष्यात म्हजी गाडी येवजणेची लोकां मदीं चल्ल्या खुसपूस. महामार्गांचेर विकासाचे रेन हार्वेस्टिंग, जाल्यार म्हापशेच्या शेतांनी पावले पावसाचे फ्लडिंग. घसघशाचेर वचपाक सरकाराची बंदी, फ्लायओव्हरा पोंदा भिजपाची परवरकारांक फुकट संदी. आता खोबरे विस्तारात. राज्यात फ्लेमिंगो पक्षांचे आगमन ह्या बातमे मेरेन सगळे ओके असलेले, मात दुसऱ्याच दिसा राज्यात नव्या पक्षाचे आगमन जाले आणि हे ऐकून शॉक बसलो. आय एम शॉक्ड टू सी द व्हिडिओ. कारण तो असलो गोवा काँग्रेस नावाचो नवो पक्ष. फाटले कांय दिसा सावन राज्यात 2 काँग्रेस पक्षा वयल्यान चल्लेलो बरोच बोवाळ आणि तो सोडवपाक आयलो काँग्रेस पक्षाचो सरचिटणीस वेणुगोपाळ. Chief Minister himself is involving all these things. प्रत्येक काँग्रेस फुडाऱ्याक खासगी भेट दिवन ताणें कितें सांगले कोणाक खबर. मात गिरीशाचे बरे प्रमाण दिता आसतना जो तो तापलो पळय. We know who is Girish Chaudankar. No allegation. I am ruling out completely, rejecting that allegation. Nothing is there. He is the honest person. अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी. ताच्या वयल्यान कळटा की निश्चित त्याचे कोणीतरी पयलींच कान भरिल्ले म्हणून. कंट्रोल Brother. या चिमण्यानो परत फिरारे असो उलो गिरीश भाईन दुरावलेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांक मारिल्लो. या चिमण्यानो परत फिरा अशी तुम्ही हाक मारलेली आहे. उलो मारिल्लो चिमण्यांक आणि आयले फ्लेमिंगो. असले सगळ्यांक आम्ही उलो मारला, काँग्रेसचे असू ते आणि खंयचे असू. नव्यानूच काँग्रेसीन जॉईन जाल्ले प्रतिमा गिरीशा वांगडा काम करपाचे नारे दिवपाक लागला. मात गिरीशाचे नाव काढले जाल्यार आदलो प्रदेशाध्यक्ष पत्रकारांची दिशाभूलूच करपाक लागला. Are you ready to work with Girish Chodankar right now? That we got to know, but are you ready to work with Girish Chodankar? Yes or no? Yes or no? सध्या गिरीश भाई करपाक वयता एक आणि जाता एक. नाका जाल्ले विषय डायवर्ट करून त्या दिसा गिरीश भाईन भाकीत केल्ले आणि साश्टीत भाजपाची प्रॉक्सी पार्टी येता म्हणून ताणें सांगलेले. मात जाले भलतेच, आयली नवी काँग्रेस नावाचीच पार्टी. It has become worse. म्हणजे शेक्सपियर म्हणटा नावात काय आहे, मात सध्या तरी पळयत जाल्यार पक्षातूच घोळ आहे. अनु कमी पडलेल्या पावसात अळम्यो फुलपाची चिन्हां तशी कमीच जालेली आसा. मात अळम्यांच्या जाग्यार गोंयांत ही नवी काँग्रेस पार्टी कोमेल्या अशें सार्दिनाचें म्हणणें आसा. भाजपा विरोधात सगळ्या पार्टींनी एकठांय येवपाचो उलो गिरीश भाईन मारिल्लो. त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी उलो मारतात की परत येऊन पक्ष घट करूया. मात काँग्रेसीच्यो जाल्यो 1 से भले 2 पार्ट्यो खत्म. पावसा उपरांत रोकडीच आता चवथ येवपाची आसा आणि चवथी पयलींच काँग्रेसीच्या एका घरान 2 चुली पेटल्यात. अंदू काँग्रेस एकाच घरात चवथ पुजतलो काय अशें विचारले जाल्यार पार्सेकर भाऊ सांगता, त्या दोनूय पार्टींक विचार मरे. आता काँग्रेसी मदीं तयार जाल्ल्या चुलत्यांची नाराजी इतली तेंगशेर पावल्या की काँग्रेसीत माहेरी परतिल्ल्या प्रतिमाचे स्वागत करपाक काँग्रेसीच्या कांय नाराज चुलत्यांनीच हाजेरी लावंक ना. So that way asking, are you? आतिशीन मात दुःखाची झरी गळयत प्रतिमाक निरोप दिलो. आपाक निरोप दिवन तब्बल 4 वर्सांनी प्रतिमा न्हेसली माहेरची साडी. तशें पळोवपाक गेले जाल्यार राजकारणा परस प्रतिमा समाज वावुरपी म्हणून चड आशिल्ली.
मात ह्यान फुडें प्रतिमाक समाज सेवा करपाक मेळची ना आणि काँग्रेसीक रक्तदानाची शिबिराय घेवपाक मेळची ना. कारण त्याच्या आंगात रगतूच ना अशें खुद्द प्रतिमानूच सांगला मरे. आता हो व्हिडिओ पळोवन प्रतिमाचे हेल्थ पॅरामिटर तपासपाचे अशी मागणी प्रतिमाच्या हितचिंतकांनी केल्ली आसा. पॅरामिटर हेल्थ पॅरामिटर्स पळोवचे कोण ना करेल. प्रतिमा परस इलेक्शन लडोवपाक आपली हेल्थ बरी आसा अशें पार्सेकर भावूक दिसता. तांच्या पेक्षा वयान जास्त जरी असलो आसा हांव तांच्या परस हेल्दी आसा. प्रतिमाच्या आंगात रगत कमी जाला हे आयकून भाजप महिलांचे रगत कित्याक खतखतपाक लागला हे कोणाक खबर. हे बीजेपीचे खंय महिला मोर्चाचे कोण तरी आसा की तिच्या वेन्साक खंय ऍसिड आसा. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की हिच्या पासून सावधान. Whereas I want to tell you one thing, that in every BJP कार्यकर्ता's veins runs देशभक्त. शाण्या मनशान बायलांच्या झगड्यात केन्ना पडचे न्हय म्हणून आमी पयसच रावया. केन्ना बिनबारीश बरसात जाय सांगू येना. अशा तरेन ह्या चिरीमिरी पडपी पावसातूच काँग्रेसीचे घर कोसळ्ळे. सत्ताधारी पक्षांकडे मात घरांची कमी ना. त्या लोकांक बिंदास म्हजे घर ह्यो स्किमी वाटीत सुटल्या. हालींच म्हज्या घरा उपरांत म्हजे फ्लॅट ही स्कीम लॉन्च जाली. म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज लॉन्च करता. आणि आपल्याच पक्षात एकी नाशिल्लो विरोधी पक्ष कमजोर पडला. आता हे विरोधक जनतेक दितले तरी खंयची आश्वासनां. मात सत्ताधारी पक्षांक आश्वासनाचे कांयच पडून गेल्ले ना. ते इतले एडवान्स जाल्ले आसात की आश्वासनांच्या जाग्यार तांच्यांनी स्किमींचो एक फॉर्म्युलाच आपणायल्लो आसा. कारण आतांच्या लोकांक आश्वासनांचेर कांयच विश्वास उरिल्लो ना. जे कितें जाय ते सामके इन्स्टंट. म्हणूनच सरकार आश्वासनां बीन दिवपाच्या पलीकडे वचून स्किमी दिवपाक व्यस्त आसा. लोकांक तिगोवन दवरपा खातीर भविष्यात खंयच्यो स्किमी सरकार हाडीत काय सांगू येना. म्हजें घर जालें, म्हजें फ्लॅटूय जालें. फुडें जर म्हजो बंगलो म्हणून स्कीम आयली जाल्यार क्रांतिकारी नाराज जावपाची शक्यता आसा. आमचोच जो आसा आमचोच मेन गद्दारीपणां केल्ली आसा हेणें. म्हजो बंगलो अशी स्कीम जर आयली जाल्यार विरेशाक ओडपा खातीरूच सरकारान म्हजो बंगलो स्कीम हाडला आसूये असो आरोप कांय क्रांतिकारी करपाक शकतात. अशें उलोवन दाखयता तो हांगा वयतलो तो थंय वयतलो. आमकां कळपाक सुद्दां दिवना. सध्या क्रांतिकाऱ्यांमदी एक व्हड दिवार तयार झालेलो आसा. हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया. मात दिवार पिक्चरा भशेन मेरे पास गाडी है, बंगला है अशें त्या बाबड्या विरेशान केन्नाच सांगूंक ना. मात तरी त्या क्रांतिकाऱ्यांक ताच्या कडेन बंगलो आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं. म्हजो बंगलो ही स्कीम येव ना येव, म्हजी गाडी ही स्कीम हमखास येवपाक शकता आणि ताची कारणाय तशी आसात. अरे लाय रे तो व्हिडिओ. अरे हो न्ही रे तो, हो साळगांवांतल्या पेट्रोलात उदक जाल्लो तो व्हिडिओ हो. पूण कितें जावं हालोड त्या पात्रावाक बाबड्यान लुकसाण जाल्ल्या सगळ्यांक लुकसाण भरपाय करून दिली. हांव ते रिप्लेस करता ताका मॅकॅनिकाचे पयशे दिता. येस म्हाका कोणाचे हे नाका. हांव मिस्टर स्ट्रेट. आता आपली मिस्टेक हे मान्य करीत त्या पेट्रोल धन्यान लोकांक लुकसाण भरपाय करून दिली. मात देशात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलाक लागून वाट लागलेल्या लोकांच्या गाडयांची भरपाय सरकार करून दितलो काय. भाईने बोला करणे का तो कर. कळपाक मार्ग ना. एका तेंपार मिलावटी पदार्थ विकप म्हणजे भयंकर गुन्हो आसतालो. मात आता जमानो बदलिल्लो आसा. बुलंद भारत की नई तकदीर. इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीझल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन. आता सरकारूच मिलावटी पेट्रोल प्रमोट करपाक लागला मरे. अरे म्हणजे E25, E85 इथेनॉलाचे पेट्रोल रे. उसाचो रोस मिश्रित करून तयार केल्ले हे पेट्रोल. गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का. आणि ताकाच लागून मात्र 15 रुपयात देशात पेट्रोल दिवपाची घोषणा केंद्रीय येरादारी मंत्र्यान केल्ली. असंभव किरे ऐकायात. आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे.
तुम्ही केन्ना उसाचो रोस पियाल्यात? अरे गन्ने का जूस. गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का. इधर इधर चले आइए. आता ज्या देशात गन्ने का ज्यूस 20 रुपयात मेळटा त्याच देशात ऊस मिश्रित पेट्रोल फक्त आणि फक्त 15 रुपयात मेळपाचे आश्वासन मंत्र्यान दिल्या. 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा. मैंने ऐसा कब कहा था? ऐसा मैंने कहा नहीं. अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था. बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत. अरे म्हणजे देशात ऊसाच्या रोसा परस पेट्रोल सवाय मरे. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ ज्यादा. अरे हेच इथेनॉल करपाक खंय खूप ज्यादा प्रदूषण जावपाचो दावो काय जाण करपाक लागल्यात. देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है. ज्या जाग्यार हो इथेनॉलाचे प्लांट घातला पळय तो देशातलो सगळ्यात भयानक प्रदूषित जागो थारला असो दावो एका पत्रकारान केल्लो आसा. इस फैक्ट्री में क्या बन रहा है? ये फैक्ट्री जो इस गांव को इतना पोल्यूट कर रही है कि ये देश का सबसे पोल्यूटेड जगह है. यहाँ बन रहा है एथेनॉल. ह्यो व्हिडिओ पळोवन अशें दिसता त्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार इथेनॉल प्रकल्प येत जाल्यार गोंयच्या पर्यावरणाचेर कितें हावळ येवपाक शकता सांगूं येना. मागीर फुडली जनरेशन आमकां विचारपाक आसा. तेन्ना कोण सांगतलो हेंकां म्हाज्या बापायन न्हय सरकारान लायल्लो म्हणून. फुडें विकसीत जाल्ल्या भारतांत खंयची पार्टी अस्तित्वात आसतली तेंय कोणाक खबर ना. मागीर आमी जाणटे जातकीत म्हणटले तुमकां कांय खबर ना. कसली रे तू तुमची कॉकरोच पार्टी, दोमड्याची पार्टी. आमच्या टायमार शिवाची पार्टी आसताली, हत्तीची पार्टी आसताली. तुमकां कांय खबर ना. कंट्रोल कंट्रोल उदय. रस्ते का माल सस्ते में अशी एक म्हण आसा. उसाचे पेट्रोल काडपाच्या नांवान रस्त्यार येवपाची पाळी येना जाल्यार पुरो. कारण प्रदूषणाच्या भायर उदकाचो दुश्काळ पडपाची भिरांत कांय जाण उक्तावपाक लागल्या. कारण 1 लिटर इथेनॉल तयार करपाक खंय हजारांनी लिटर उदकाची गरज लागता अशें कॉकरोच पार्टीच्या काय युवकांनी सांगलेले आसा. 1 लीटर एथेनॉल बनाने के अंदर यहाँ पे 1000 लीटर से ज्यादा पानी लग रहा है और आप कह रहे हो एथेनॉल बना. पेट्रोलाच्या नादात भविष्यात जर उदकाचे सावट उपरासले जाल्यार नाका परस नथनी जड जावपाची पाळी सामान्य जनतेचेर येवपाक शकता. सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ. सध्या काय जाग्यांचेर हे इथेनॉल घातलेल्यो वापरलेल्यो गाडयो बंद पडपाक लागिल्ल्याचे व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागल्या. गाइस ये इथेनॉल का फायदा है, देख लीजिए. इथेनॉल वाला तेल डलवाइएगा, तेल के जगह दूध निकलेगा और पानी. आता उसाचे पेट्रोल घातिल्ल्या काय गाडयांक मुयो जाल्यार काय गाडयांक म्होवामूस लागल्याचे व्हिडिओ बरेच चर्चेत आसात. जो अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ. गडकरी जी, ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल आपकी भाषा में, और ये हो गई हमारी तरफ से गाड़ी खराब. हांव परत एक फावट सांगता, तुमच्यो गाडयो जर परत परत बंद पडटा न्ही रे जाल्यार भिवपाची गरज ना. आणि म्हणूनच सांगता सरकारान म्हजी गाडी ही स्कीम लॉन्च केल्ली आसा. वो अलग ही लेवल का बंदा था. आता ह्या इथेनॉलाक लागून नैसर्गिक आपत्ती वा आर्थिक संकश्ट येव ना येव मात शेतकऱ्यांक बरोच फायदो जावपाचो आसा अशें केंद्रीय मंत्र्यान म्हटलेलें आसा. मैंने ऐसा कब कहा था? जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से जो इथेनॉल बनेगा, हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा. ये हमारी सरकार की सोच है. मात 1 मिनट, ह्या विकासाच्या कारणाक लागून राज्यातल्या शेतकऱ्यांचेर कितें हावळ उपरासला ते तुम्हीच पळयात. विकासाच्या मार्गार उदकान बुडलेले हे शेतकार तुमच्या इथेनॉला खातीर ऊस लायतलो तरी खंय? उदकान तुम्ही तरी लायला रे केन्ना ऊस? व्हडले व्हडले रस्ते, फ्लायओव्हर आणि कॉन्क्रिटाची जंगलां उबारून देश विकसीत जावपाक लागला. मात पर्यावरणाचे लुकसाण जायत चल्ला ताची चिंता कोणाकूच ना मरे. गोंयकारांच्या हिता खातीर बांदिल्ल्या ह्या व्हड रस्त्यांक लागून म्हापशेच्या शेतकऱ्यांची दर वर्सा शेताच व्हांवून वचपाक लागला. समस्येचे गांभीर्य सोडून विरोधी आमदारान भलतेच दुखणे मांडला. सीएम आयलो इन्स्पेक्शन तेन्ना म्हाका नोटीस ना.
म्हाका इन्व्हिटेशन ना. गिरीच्या शेतां खातीर बांदिल्ल्या बांदाच्या पळोवणे वेळार आपल्याक खंय इन्व्हिटेशनूच दिवंक ना आनी सीएम आपुणूच बोटीन भोंवला म्हणून आमदाराची ही वेगळीच पोटदुखी. महामार्गांचेर साचिल्ले हे उदक पळोवन रेन हार्वेस्टिंगाची गरजूच ना अशें दिसपाक लागलेले आसा. मात तरी सरकार म्हणटा रेन हार्वेस्टिंगाची गरज आसा. अशें जर म्हणटा जाल्यार हे सरकाराचें व्हडपणूच आसा. बात सही है. रस्ते सुद्धा इतले विकसित बांधल्यात की महामार्गाच्या डेगेकूच रेन हार्वेस्टिंग उदका संवर्धन जावपाक लागला. बायपास आणि हायवे जंक्शनान जल समाधी घेतिल्ल्यान गाडयांक सरकसी करच्यो पडल्यो. आपका स्कूटर बंद पड़ गया. हाँ बंद पड़ गया. अशा ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक पळोवन अशें दिसता तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. एक सुशासन चलोवपाक एका बऱ्या प्रशासनाची गरज असता आणि बरे प्रशासन चलोवपाक सरकाराची परीक्षा 5 वर्सांतल्यान एकदाच जाता. आमकां दर 5 वर्सांनी परीक्षा दिवची पडटा. आता निमण्या खिणाक तुमकां एक फायद्याची गजाल सांगता. विकासाच्या नावार दोंगर काबार जावन घसघशे कमी जाले जाल्यार हुस्को करपाची गरज ना. आता कॉन्क्रिटीच्या जंगलात नवे धबधबे विकसित जावपाक लागल्यात. एके वटेन सरकारान घसघशांचेर वचपाक बंदी घातल्या, मात घसघशांचेर वचपी मोग्यांक आता चिंता करपाची गरज ना. तुम्ही ह्या फ्लायओव्हरांच्या पोंदा घसघशांचो आनंद लुटपाक शकता. तुम्ही जर ह्या घसघशा पोंदा भिजपाचो एक्सपिरियन्स घेतला आसात जाल्यार हो खंयचो घसघसो आसा ते कमेंट मारून सांगात. तर हे आशिल्ले फकत खबरांचे खोबरे. ताका लागून कांयच मनाक लावन घेवं नाकात. सच्च्यो खबरो आयकून ताण घेवच्या परस खबरांची मजा घेवयात आणि खबरांचे खोबरे ह्या फुडल्या बुलेटिनाकूय मेळयात. देव बरें करूं.